एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? तू आहे म्हण ऋतिक जागे, ऋतिक जागे तू आहे म्हण, ऋतिक हाय म्हणटानी. सो सकाळ जाली, ऋतिक गेलो स्कुलान आनी आमी भायर सरला डॉक्टराक वचपाक. सो आयज वयता सोनोग्राफी करपाक वयता आयज. म्हटल्यार टायमूय आसा. सध्या इतले पेन बी चड ना, पण मातशें भितर भितर पेन जाता. सो म्हटलें एकदां करून येवया म्हटलें. आनी कितले म्हूण टॅबलेट घातले ते टॅबलेट खावंक वाज येयलो आनी सारके. ताका लागून ते बी 3-4 टॅबलेट दिला. सो म्हटलें अर्दे सोंपपाक पावला टॅबलेट, पण काय अशें म्हाका कमी अशें कांय जावंक ना. सो म्हटलें आयज या म्हटलें. ओके, जस्ट आमी भायर सरला. ओके चला. आणि पावस पळयात, सकाळी इतलो बरो वत पडलेले, अशें दिसतालें की आयज म्हणजे पावस गेलो कसो. इतलो बरें वत पडलेले. जस्ट आमी भायर सरली आनी पावस पळयात बरो व्हडलो येयलो. सो पावली आमी गोवा स्कॅन सेंटर. ओके, जस्ट वयता भितर आनी पेपर आहा भितर. सो 11:30 डॉक्टर येता खंय. मागीर 1 लिटर उदीक पी म्हटला. सो टायम जाल्लो आसा. कितले जाला टायम? 10:30 जाला आनी 1 वर रावंक जाय आमकां. सो म्हटलें करून या म्हटलें आनी परत येवपाक नाका. ओके, मेळटा तुमकां मागीर. तो जालें म्हाजें सोनोग्राफी करून. कितलो वेळ बसला खबर आमी. डॉक्टर लेट येयलो. 2 आवर्स. हो, आनी उदीक ते 1 लिटर उदीक पिवंक जाय. ते उदीक पिवन सारकें पोट सारकें पॅक जालें. अशें दिसता की उलटी जाता भशेन. आनी उदीक पिवंक ना हांव. आनी हेकाय जावपाक लागलें. कंट्रोल करून बसलें हांव. जालें आतां रिपोर्ट खंय अर्द वरां मेळटा म्हटलां. म्हणून आमी म्हटलें या घराडे मातशी येतलो व्हरपाक. मागीर ते रिपोर्ट घेवन आमी वयतलीं डॉक्टरा कडेन. ओके, सांजची. कित्याक इतले वेळ बसून काय फायदोय ना, ताका लागून. ओके, सो आतां वयता घरा तशी कामाया. ओके, होप रिपोर्ट बरो येयला पुरो न्ही ना. ते देवळ म्हाका भंय सारको. सो आयज थंयसर न्ही आमचे सबस्क्रायबर मेळ्ळे. जस्ट फोटो घालता हांव. रोजलिना फ्रॉम कांदोलीम. व्हिडिओ बी काडूंक ना कित्याक भितर अशें व्हिडिओ काडूंक बरें जायना न्ही. आनी एक सबस्क्रायबर मेळ्ळा, पण तेजे फोटो बी कांय घेवंक ना. ते चॅकअपाक येयल्ले. ते आमचे व्हिडिओ पळयता खंय चॅकअपाक येयल्ले. स्टेफी कित्याक तिजे रिपोर्ट पळयल्ले हांवें. म्हाज्या सायडीन बसलेली ती. सो ते चॅकअपाक येयल्ले म्हणून ताका मेळ्ळें. सो बरी दिसलें. 2 जाण मेळ्ळे आमकां. चिंतूकूच ना पळय. ती स्टार्टींग आहा पळय कोण ती रोजलिना ती म्हाका पळयता. ती हांव तिका पळयता, पण हांव कोणा वळखना न्ही. ती शिवनाथ पळोवन येयली उलोवपाक. म्हणजे शिवनाथ इतलो फेमस. हांव फूल डे कॅमेरा घेवन व्लॉगिंग करता. म्हाका कोण वळखना. हो कॅमेरान चुकून हाय बाय म्हणपाक येता आनी हेका पळोवन लोक उलोवपाक येता पळय. दीसभर हांव कॅमेरा घेवन बसता. म्हाका कोण वळखना. हेका पळोवन दाडी मिशी पळोवन येता हेका उलोवपाक. असो बरी दिसलें. बाप तिमी आजून बसला. तिमी येयला कांदोलीमच्यान. हय, बरी दिसलें. तो जस्ट पावले घरा. मातशें फ्रेश जालें आनी मम्मीन सगळें रांदून दवरला. सो मटन पयर घातलें थोडें फ्रिजीन. मटन सुक्का केला. चपाती करतलें आतां हांव. मम्मीन पीठ घालून दवरला. मटन सुक्का बी कांय व्हिडिओ शूट करूं ना कित्याक आमकां थंय टायम जालो. ताका लागून मम्मीन केलें. असो म्हटलें नेक्स्ट टायम तुमकां शेअर करता मटन सुक्का मम्मीची स्टायल. सो पयर ते बोन आसले न्ही, बोन पीसीस. म्हटलें सूप करया आयज. तो सूप करता. आनी ऋतुकाक न्ही मटन अजिबात आवडना. पयर आमी मटन केल्लें पळय 1 पीस तें तोंडान घालूंक ना. ताका मटन आवडत ना. चिकन कर म्हणटा. चिकन आपलें दी म्हणटा. सो आतां सूप करता. वायट ताका तें सूप तरी पिवनी, म्हणजे उदीक तरी पिवनी. सो आतां करता हांव. तें तुमकां शेअर करता. ओके, मागीर सांजचें अशें वचून रिपोर्ट घेवन डॉक्टरा कडेन वयता. दाखयता कितें रिपोर्ट कशें शिताक दवरला आनी तुमकां दाखयता आईन केल्लें सुक्का. ओके, दाखयता तुमकां. सो चपातीचें पीठ काडून दवरला आनी शिताक दवरला. म्हटलें शीत जावनी. आनी मम्मीन केला पळयात सुक्का केला. ग्रीन सुक्का. थोडेशें आसलेले पीस मटन. सो म्हटलें सुक्का करया म्हटलें. चपाती वांगडा बरें जाता न्ही. आनी हें पळयात बोन पीसीस आसा ते सूप करता. सो म्हाका न्ही कितें सुचना. जो पर्यंत रिपोर्ट येयना कळना कितें आहा तें तो म्हाका न्ही. काल तुमकां सांगू हांव खरें. काल हांव न्हिदोंक ना. की आमचें प्लॅन आसलेलें न्ही आयज वचपाचें आसा म्हणून रिपोर्ट म्हणजे टेस्ट करपाक, सोनोग्राफी करपाक. काल तुमकां सांगू हांव रातभर न्हिदोंक ना. टेन्शन सारकें कितें जातलें म्हणजे म्हाकाच खबर आहा न्ही तें म्हाका कितें जाता तें. जळटा सारकें केन्ना दुखता जळटा म्हणजे भंय कसो न्ही. सो आतां पळोवया कशें कितें जाता. देवा कडेन इतलें मागता की रिपोर्ट सामकें बरें येयल्या पुरो. आनी म्हाका कांयच नाका. तें देवा कडेन मागता. आनी म्हाका ताका कितें काम करपाकच मन येना. सो म्हटलें अशें बेश्टें बसून रावलें न्ही मागीर तकलेन एक नाका नाकालें कितें येता मागीर तकलेन.
सो असं म्हटलें तरी जेवण रेडी करून दवरलें तेंच व्हडलें हय का न्ही. सो दाखयत तुमकां सूप. ओके चला भूक लागला सारकें. उदीक पिवन पिवन इतले पोट सामकें हें जालें की म्हणजे पॅक कशें उदीक पिवन पिवन. सो मुतों आता परत परत आता ताका लागून. ओके काडून दवरला हांवें दाखयता तुमकां हांव कशें करता तें. चड आमगे सूप बीन कमी करपाचें. चडशें आमगेर वेजूच सूप चड करता आनी मटन तरी खूब कमी हाडटा आमी. सो हांव न्ही एक ग्रीन पेस्ट करून घेता मटनाक सुपाक. ग्रीन पेस्ट करून सगळें वांटून घालता हांव. मागीर कितें जाता बरा बेश्टें अशें घातलें न्ही ब्लॅक पेपर क्लोव्ज बीन बेश्टें अशें घातलें न्ही तें खाताना बीन लागता हय का न्ही. सो वांटून घातलें न्ही बरें जाता. एक ग्रीन पेस्ट वांटून घालतलें हांव सिंपल शें म्हाका कळटा तें तुमकां हांव शेअर करता. ओके हांगासर कांदे आनी टोमॅटो हांवें चॉप करून घेतला आनी ग्रीन पेस्ट करपा खातीर हांवें हें पळयात हाफ बंड कोथंबीर घेतला, पुदिना घेतला, ग्रीन चिली घेतला आनी आलें घेतला, लसूण घेतला. ओके आनी खडे मसाल्यांनी हांवें फक्त हेंच घेतला सिनामन स्टिक घेतला, क्लोव्ज घेतला आनी ब्लॅक पेपर घेतला. की चड हांव तीख करचें ना. एकदम मातशें तीख चड जालें न्ही मागीर तीख पिवचोच ना. ताका लागून कमी तीख केला हांवें करतलें आनी मागीर लास्टाक न्ही जेन्ना सूप जातलें पळय बेश्टें एक स्प्रींग अनियन वयर घालतलें. सगळें हांवें न्हिजून घालून घेतला. आलें लसूण मागीर ग्रीन चिली कोथंबीर आनी पुदिना आनी हांगासर न्ही खडे मसाले तुमकां दाखयला वदळ. फक्त आतां न्ही हांवें जिरा एड केला तें घालता आनी हाका न्ही बरें वांटून घेता. तो जस्ट एक थोडेशें उदक घालता. सो हांगासर न्ही हांवें कुकर दवरला मातशें गरम जावनी कुकर. सो आतां घालता एक 2 व्हडलो चमचो तेल. सो आतां न्ही हांव कांदे आनी टोमॅटो घालता आनी मातशें ताका न्ही 1-2 मिनटांनी अशें फ्राय करून घेता. सो 1-2 मिनटांनी ताका बारीक फ्राय करून घेता. सो कांदे टोमॅटो न्ही हांवें 2 मिनटां अशें फ्राय करून घेतला. आतां घालता आमी बोन पीसीस. तो बरें हेका न्ही 1 मिनट न्ही बरें ताका अशें फ्राय करून घेवया. टोमॅटो वांगडा फ्राय करून घातला. सो आतां आमी घालया ग्रीन पेस्ट. तो जारान न्ही हें लायलें मसाला थोडें उदक घातला. सो बरें हेका मिक्स करून घ्या. सो बरें हेका न्ही आमकां ग्रीन पेस्ट वांगडा न्ही 1 मिनट अशें बरें मिक्स करून घेवंक जाय. आनी आतां हांव घालता एक चिकन क्यूब, मॅगी क्यूब, मीठ घालता एज पर द टेस्ट. बरें ताका मिक्स करून घ्या. सो आतां आमी घालया उदक आनी उदक न्ही हांव एक 4 कप घालतलें. हे मेजरमेंट कपान न्ही हांव 4 कप उदक घालता. सो बरें हेका मिक्स करून घेयात आनी उदक न्ही मातशें टेस्ट करून पळयात. इफ मीठ बीन कमी आसल्यार न्ही मीठ घालात. सो हांगासर न्ही मीठ बीन सगळें परफेक्ट आसा. आतां हांव बंद करून न्ही एक 3-4 सिटी काडटलें हांव. ओके सो 3 विजल काडटा हांव मागीर आमचें सूप रेडी. सो 2 सिटी जाल्ले आसा. आतां आनी 1 सिटी उरला आनी हांगासर काल हें हाडलेलें गांवठी ताती ते बॉयल करपाक दवरला. की रित्यू काय मटन खात लोकांना खबर ना. सो ताती बॉयल केला आनी चपाती करता आतां. ओके चपाती करता आनी मागीर सो आतां बसला आमी सूप पिवपाक आनी रित्यू आयलो. रित्यू थोडा हाय म्हण. पिना म्हणटालो पी म्हटलें इल्लेशें दिलें ताका पिता सूप. आनी सूप सामकें टेस्टी आला न्ही काय आई दाखयता. आई आवडलें टेस्टी आला. बरें आला सूप आं. जशें खबर आहा म्हाका अशें केलां हांवें. कमेंट करा हितून कितें आनी कितें एड बीन करूंक जाय जाल्यार तुमी प्लीज कमेंट करा. ओके पण हें सामकें ऑसम जाला बरें जाला. ओके सूप पिता हे चपाती घातली आई चपाती केला न्ही. ओके डायरेक्टली तुमकां मागीर मेळटा. ओके सांजचे डॉक्टरा वयता पळोवया सांग तुमकां कितें तें. ओके चला तुमकां सांगपा विसरलें हांव बावलाचें उद्घाटन केलें आयज मटन सुपा वांगडा. बरें शुनाथ शुनाथ मटन खायना फक्त आपल्याक तें सुपूच दी म्हणपा आलो जाल्यार रे ते अंडा खावना मरे तुवें. बरें ते बॉडी हेंकां भुरग्यांक न्ही कांयच नाका. हां हय बरें आहा कितें तुवें तूं मटन न्ही तें बेश्टें रोस काडला. तुका जाय जाल्यार घे मटन. ओके ओके बरें शुनाथ बरें न्ही. शुनाथ खायना न्ही मटन ताका लागून फक्त ताका वयले हें घालून दिला म्हणजे सूप दिला. बरें न्ही
तो भायर सरला वयता आतां हांव रिपोर्ट हाडपाक रितून येतला न्हीद घातला तो वयता आमी डॉक्टरा कडेन ओके चला हरमन आयलो थंयसर अण्णा हांगा हरमन तो आयज न्ही मातशें लार्ज घेतला कित्याक बरा हें जॅग्रिटी हें हेल्थाक बरें ताका लागून शिवना सामोसा घेतला आनी जस्ट वचून आयले आमी डॉक्टरा कडेन आनी रिपोर्ट सामके नॉर्मल आसा जस्ट उदीक चड पी म्हटलें डॉक्टरान उदीक मातशें चड पी आनी एक टॅबलेट दिला तें घे म्हटला पळया म्हटला मागीर पण रिपोर्ट सामके नॉर्मल येयला म्हणून हांव हॅप्पी आहा म्हटल्यार हरमनान चाय पिवंक या म्हटलें ओके चाय पिता ओके चला तो जस्ट पावले घरा वचून म्हणजे चाय पिवन येयली आमी कित्याक आतां पावले म्हटलें व्हिडिओ एंड घेवया थंय व्हिडिओ एंड करूं ना हांवें कित्याक तुमकां खबर आहा न्ही तुजो म्हाका नांव बी रीड करचें पडटा आनी एक तुमकां उरलेलें म्हाजें जे तुमकां सांगलेलें न्ही हांव कमेंट रीड करता जे म्हाका फिवर तुका फिवर येयला तेन्ना तर एक तें नांव घेवन आसलेलें तो तुमकां दाखयता रिपोर्ट एक टेंशन कमी जालें सो हे पळयात तुमकां दाखयता की तुमी म्हणटलें बेश्टें बीन सांगला बी आसतलें अशें चिंत नाका न्ही ताका लागून तो म्हणटा तुमकां दाखोवया म्हटलें हे पळयात ओके रिपोर्ट बरें आहा म्हटलें डॉक्टरान कांय ना अशें सगळें नॉर्मल आसा सो डॉक्टरान पयलीं म्हाका तितलें दुखतालें पळय जळटालें पळय ताच्या पेक्षा आतां मातशें कमी आसा पण आसा जळटा मातशें खूब कमी आसा ओके तितलें पयलीं भशेन इतलें म्हाका त्रास जायना पण डॉक्टर म्हणपाक लागलो इफ सांगलें हांवें डॉक्टराक आतां मातशें म्हाका जळटा म्हणून सो डॉक्टर म्हणपाक लागलो इफ बरें जायना टॅबलेट दिला आनी परत इफ तें बरें जायना जाल्यार युरीन टेस्ट करया म्हटलां ओके युरीन टेस्ट करून पळया म्हटलां सो म्हाका दिसना गरज आहा हेजें की पयलीं पेक्षा न्ही आतां मातशें खूब डिफरंस जाला म्हणजे पयलीं ते त्रास जायना आतां सो कमी आहा ओके ते एक टेंशन गेलें कमी जालें बरें दिसलें रितवी आयलो हांगा रितवी भोंवता हांगा तें कितें म्हणटा मम्मी ना मम्मीचे बरें येयला बरें येयला न्ही रिपोर्ट हय ओके सो म्हाका न्ही ते फिवर येयल्ले पळय तुका एक कमेंट उरलें तुमकां वाचून दाखयता गोवा विथ लव अशें नांव आसा तेणें सांगलां बॉयल पोमोग्रेनेट म्हणजे हें डाळिंबचें साल बॉयल पोमोग्रेनेट स्कीन इन वॉटर अँड गिव हीम दॅट वॉटर टू ड्रिंक ऑल्सो इफ यू बर्न सम अनकुक्ड रायस ऑन द पॅन अँड पुट दॅट इन द वॉटर स्ट्रेन इट लेट हिम ड्रिंक इट्स गूड फॉर वॉमिटींग खंय हेणें न्ही हांगासर वॉमिटिंगा बद्दल म्हाका एक बरें दिलां ओके सो ते म्हणटा तुका शेअर करया म्हटलें पोमोग्रेनेट तुका पोमोग्रेनेट स्कीन आहा पळय बॉयल कर म्हटलां म्हणजे उदकान घालून ताका बॉयल कर म्हटलां पिवपाक दी म्हणलें ताका तुजो वॉमिटींग बीन ओके आनी इफ यू कॅन अनकूक द रायस फ्राय करून ते बीन तुमी घालून दिवं शकता ओके सो थँक्यू अशें आहा गोवा विथ लव अशें नांव आहा हेजें ओके चला नांव घेता थोडेशें नांव आसा क्लिव बरेटो जोविता रॉड्रिगीस इरफान सय्यद क्रिस्टीन मॉन्टेरो बेला फर्नांडीस जेन सिल्वेरा रुपाली सळगांवकर नॉयल डिक्रूज सो आनीक म्हाका कमेंट येयला आनीक म्हाका कमेंट येयला की आपलें नांव घे आनी ताणें एक रेसिपी ट्राय केला म्हाजें तुजें नांव आसा लिबिया वाज लिबिया वाज हाय तृप्ती हाव आर यू एंड फॅमिली आय ट्राय युअर चिकन रेसिपी चिकन सुक्का एंड इन्स्टंट चिकन ओके आय लव्ड इट आवडलें का ताका थँक्यू लिबिया तुवें ट्राय केलें ओके ट्राय केलें बरें दिसलें अशें ट्राय करा तुमी एक रेसिपी आनी म्हाका कमेंट केलेलें की चिकन रेसिपी एक शेअर कर म्हणून एक नांव म्हाका दिल्लेलें सबस्क्रायबरान ते रेसिपी शेअर कर म्हणून श्रावणाच्या पयलीं सो आमचें कितें जाता ब्रेस्तार येता शेनवार येता आमी नॉनवेज खायना सो हांव उरलें म्हाजी ती रेसिपी तुमकां शेअर करपाक आतां पळय फाल्यां शेनवार फाल्यां आनी ते कितें दाखयतलें तुमकां उरला ते लास्ट एकूच संडे उरला आमी नॉनवेज बी खाता श्रावणाक फक्त चिकन अशें मटन बी खायना ओके सो संडे सपोज हांवें चिकन रेसिपी ते शेअर केले जाल्यार तो अपलोड जातले ट्युजडे बीन अशें अपलोड जातले तेन्ना श्रावण लागतलो सो ताका लागून तरी पूण हांव संडेच तो रेसिपी शेअर करता ओके आतां सॅटर्डे आसा ताका लागून नॉनवेज बीन खायना सो तशें उरतलें मागीर तें ताका लागून शेनवारा सॉरी संडे हांव तो तुमकां व्हिडिओ म्हणजे तो रेसिपी तुमकां हांव शेअर करता मागीर तुमी आफ्टर श्रावण करून खायात ओके सो चला आयज एक बरी दिसली रिपोर्ट एक बरो येयला म्हणून खरेंच आं तकली सामकी चलनालें म्हाजें आतां मातशें चलता तकली ओके सो चला आयचो हो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करा तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय खंय पळय रे बाय आई लव यू फ्रेंड्स प्लीज यू कमेंट शेअर सब्सक्राइब टू माय चैनल गो पेशियल चला बाय किती लायला चल